मोगाच्या बाबयनीनो एक घरांत म्हाका आपोवन हाडलें पुतान आपयलें फादर एक घडी येया आपोवन व्हरता आनी हाडून पायता आमच्या घरा एका फाटल्यान एक पिडा येता देखून काल फादर येपटी हांव सगळ्यांक ताप आयलो सगळे एकत हांव धरलो आतां 2 म्हयने जावन आमी तापांत आसा एकल्यान जाता आनी एकल्या पावसाचो ताप म्हणून पयले फावटी इल्लोसो पावस अशें अशें जालें ताप येता म्हणून ताच्या मागीर हांवें परतून आतां परतून एकल्याक आयला आतां सगळ्यांक परतून न्हिदले आमी उठ्ठा मात आतां भुरग्याचो ताप परतून सुरू जाला हें काल हेंगी म्हणून कळटा एक फुटतना आनी एकल्या ताप एकल्या उठ्ठान आनी एकल्या ताप आनी एकल्या ताप अशें काल गे अशें जाता हेपटी येवन मागणें कर म्हणटा मम्मी वय म्हज्या बायली म्हणलें फादरा आपोवन हाड म्हणून मागीर हांव आनी फादर शिफ्टान गेलें हांव तो आयलो आपोवन व्हरून गेलो घरा आनी परत मागलें आयलें हांव आनी व्हडली मांयचे वयर मागलें व्हडली मांय म्हळ्यार कांय 90 जालीं काल हेंगी तिका आनी म्हागा फादर म्हणली प्राय तूं हांवें तकलेर हात दवर मागलो तकलेर हात दवरून तकली ना फादर म्हजी जड जाता तकलेर हात दवर ना फादर हात दवरा म्हूण तकलेर हात दवर मागलें तकलेर हात दवर जाल्या उपरांत फादर म्हाका घुमटीत वळटा म्हणली घुमटीत वळटा घुमटेर एक हात दवर मागा म्हण अशें मागीर घुमटेर हात दवर मागलें मागीर न्हिदल्या वाडा फाट वळटा फादर म्हाका फाटच वळटा फाट वळटा म्हणजे फाटीर एक हात दवर मागा म्हणली फाटीर मागीर प्राय बन्नें देखून हांवें फाटीर तिचे हात दवरलो आनी मागणें केलें तशें म्हणटाना म्हणली तोंडाक रुसूच ना फादर हे दोळ्यांक दिश्ट अशें म्हाका समान दिसना म्हणून व्हडली मांय आतां दोळ्यार तोंडार आनी मागाचें म्हणना माथ्यार हात दवरून आनी फाटीर हात दवरून सगळें जेजू सगळें तोंड तुजी जीब आनी तुजें काळीज पपीस आनी सगळें देवाक भेटोवन हांवें आतां मागणें केलें आतां बायज्यो गांठी दुकानांतल्या बरी पांय दुकानांतल्या बरी आनी पुरा सगळ्याक हांवें मागणें केलें व्हडली मांय पांय गांठीर पांयच्या गांठीर हात दवर मागा एक बोटांचेर हात दवर मागा म्हणून मुणात कोन्ना म्हूण हांवें सगळें सांगून सोडलें व्हडली मांय सगळें तुज्या बॉडीन कितले ऑर्गन्स आसात हीं बोटां पांय नाक सगळें देव उपसून दिवन तुका गूण केला आतां इल्ली तूं बरी जाल्या दिसली म्हाका पळय वय गी वय आतां इल्लें म्हाका बरें जालें मतीक समाधान जालें पळय हेपटी उबें राव म्हूण सांगलें उबें रावली आनी बस म्हूण सांगलें बसली मागीर आमकां च्या दिली च्या पिवन आयली हांव मगाचें न्हू देखून थोड्यांक एकच पिडा आमकां काली थोड्यांक दोळे दूख जावं पुरो नासल्यार तकली पडा पड नासल्यार हात वयर वचना म्हणून आनी थोड्यांक मल्टिपल सिकनेस मल्टिपल म्हणजे एका फाटलें एका हय देखून पयलें माथ्यार मागाचें म्हणली कांद्यार मागाचें म्हणली गोमट्या मागाचें म्हणली पाटी मागाचें मागीर तोंडाक रूच ना म्हणली दोळे तशें मल्टिपल आमकां थोड्यांक एक पिडा वचोन पुरो पूण जायते पिडा वचोन पुरो म्हाका तांच्या घरा एक जालें म्हूण सांगल्यार ती सूण म्हणली फादर आमकां हें मागणें दिया फादर म्हणून तुमचे कडेन कळ्ळें मागण्या दिया हय देखून हांवें सांगलें म्हजे कडेन पिडे खातीर मस्त मागणी आहात म्हळें हांवें मस्त मागणी आहात पिडे खातीर जेजूचें नांव काण एका पिड्याचें नांव काण म्हगलें मागण्यांत म्हळें ती म्हणली म्हजे कडेन फादर म्हाका एक मागणें तुमी दिया म्हजे कडेन एक मस्त मागणी आहात एक 10-12 जातीच कोण आयल्यार हांवें मागणें विचारचें आनी ती म्हाका पावना फादर म्हाका एक व्हडलें मागणें आल्या दिया तुमी नासल्यार हांव बरोवन काणयतां तुमी सांगा हांव बरोवन काणयतां तुमी हाडूना जाल्यार म्हाका एक व्हडलें मागणें जायचें आनी त्या व्हडल्या मागण्यांत सगळें आमची पिडा वसाचें सगळी आमची पिडा वसाचें सगळी पिडा काडचें तसलें एक मागणें म्हाका दिया तसलें एक मागणें म्हाका दिया फादर म्हणजे सगळी पिडा थंय वसाचें कांयच पिडा आसूं नजो देखून सगळी पिडा काडचें व्हडलें मागणें दिया म्हणून ती म्हणली देखून हांवें तिका म्हळें खंयलें मागणें तुका दिवचें आमचें मागणें खंयलें म्हळ्यार मल्टीटास्कींग प्रेयर म्हणून मल्टीटास्कींग प्रेयर म्हणटालो एक पाद्राब आमचो मल्टीटास्कींग आतां पुरा कामाच्या जाग्यान पुरा मल्टीटास्क काल एक तूं एकावंट्स केलें पावना दुसऱ्या सांगता दुसरें टॅक्स आनी पुरा करचें तुवें आनी काली तुवें फिट्टर केल्यार पावना उरलीं कामां करचीं पडटात मल्टीटास्कींग देखून कोणा मल्टीटास्कींग जाता तांकां आतां बरीं कामां मेळटा मल्टीटास्क एक काम करता आनी एक काम करचें मल्टीटास्कींग देखून मल्टीटास्कींग मागण्यांत मल्टीटास्कींग आसा मोगाचें न्हू देखून थोडे फावटी आमी पळयता पळय फॉर एग्जाम्पल आमी मागण्याच्या वेळार तुमी घरांनी वचा प्रायवंताच्या घरा वचा 1 घंटो बसली आमी
प्रायवंत आसा तो आबी आसा. आबा कांय 90 जाल्यान कोणना ती काय 86 87 जाल्यांत. मागीर पूत आसात 60च्या वर्सांचे पूती आसात आनी सुणूय आसात, तांची नात्रां आनी प्रकारा आसात, मस्त जाणां आसात. मागीर वेळ जालो मागीर सांगलें ना जेवण करचेंच म्हणली. जायत आमी रावता मागीर सोडचें म्हणलो पूत. जायत तांकां हार आसा हळ्ळेंत आमकां पायता म्हणलो. जायत म्हळ्यार रावल्या कशें मागण्याचो वेळ न्हय म्हणलो रावल्या. मागीर सात जाताना बरी सुरू केली. जायत आमचें मागणें जालें मागीर तांबरी तेर्स. आनी पयले इतलो वेळ आमी उलयले केदळा गेल्ले आमी कांय 6:30 जाल्यान कोण ना 2-3 घरांनी येता वेळ जालो बारांच्या घरा येताना. मागीर फाटी मुखार सुजून काडून वाट फाटीं गेल्या मुखार गेल्या तशी वाट वळूंक वेळ जालो. मागीर आमी कशेंय पावल्या तांच्या घरा. ते म्हणटा 6:15 जालीं म्हणून 6:15 जाल्यार म्हणून आमी इल्लें मागणें करून 6:30 7 जाताना मुट्टा म्हणटाना मागणें करून जाल्या उपरांत आमी तेर्स म्हणून इल्लेशें जेवप फादर तुमी येतात म्हणून जेवणी केलां आमी म्हणली आमी हुणकर न्ही दवरलां तुमी जेवण तोसाजें म्हणून. जायत म्हळ्यार आमी ताणें सांगतना आमी नाका कितें म्हणाजें जायत म्हळ्यार मागणें आमकां कशें वाटेर म्हणच्या बरला हांगा म्हणया तेर्स म्हणून. तेर्स म्हणून इतलो वेळ तांच्या घरा सांगाय मुखाल वर आमी तांच्या घरा आसल्या. एकल्यांनी लायट पालवे गॅस ऑफ कर म्हूण कोण्णें म्हणूं ना. पुरा जेवण रेडी करून दवरून तळको रात आमकां. आनी तेर्स सुरू केल्लोच व्हडली माय म्हणली पुता तो लायट ऑफ कर भितरलो बसवता एकलो गेलो. आमचे बापा मान बरी पुता लायट ऑफ कर तें मल्टी टास्कींग हेणे मागणें एक लायट ऑफ करचें दोन कामां एकच पटीन करचीं. मल्टी टास्कींग म्हळ्यार तें 2 कामां 2 तरांचीं. मागीर चेडवाचें नांव काडलें नवऱ्याचें काडलें शामिता वच गॅस ऑफ कर. तें गॅस ऑफ करूंक गेलें मागण्या म्हणून. अशी मल्टी टास्कींग म्हळ्यार आमी मागणें करता उरल्यो गजाली पयलीं इतल्या वेळार कांय ना. भुरगीं इतल्या वेळ कळटात कांय ना. मागणें सुरू करतना तांकां एक तर जेम नातल्यार खेळ नातल्यार इस्कालाचे बूक अशें काडून बॅगांतले काडून सायडीक दवरचें आनी खालें. आतां होमवर्क करूंक मागणें नाका. खेळटाना कांय ना. टीव्ही पळयतना कांय ना. व्हिडिओ गेम्स पळयतना कांय ना. तेन्ना मल्टी टास्कींग ना. मागणें सुरू केल्ल्या क्षणां मल्टी टास्कींग तेंय करचें हेंय करचें मागणें जायचें ओट्टूक हें करचें. त्या झाडा गॅस ऑफ लायट ऑफ हें पुरा देखून पयलें कांय नासलें. पयलें चिंता पाणी काय आतां चिन्ना सगळ्यां मांडो सगळ्या इतल्यांनी दवरता. आनी आमकां व्हडली मागणी जाय म्हळ्यार मांडो खंय खंय दवंक. आनी कालें पुरा गॅस ऑफ केल्यार आनी लायट घाल्यार आनी कितें पुरा कामां म्हजीं जालीं पुरा कामां कोणा फोन करचें ती लिस्ट प्रमाणे केल्यार आमी चिंतचें म्हजें मागणें जालें. हांव मागणें मात्र केल्लें उरलें कांय करूं ना. मागण्यांत म्हणून ना त्यो उरलीं कामांय केल्याय मागण्या सांगता. तसलें मागणें बळादीक मागणें ना. ताका व्हडलें मागणें दिया फादर म्हाका म्हजे कडेन मस्त मागणी आहात ह्यो गूण करचें व्हडलें मागणें दी व्हडलें मागणें दी कहलें मागणें. देखून तुमी आमी चिंता आमी मागता म्हूण पूण मागणें कितें तें मागणें न्ही. कित्याक मागणें न्ही म्हळ्यार मागणें म्हळ्यार कालें म्हूण कळ्ळ्यार आमी तें पुरो सोडटा. मागणें म्हळ्यार कालें. मागणें म्हळ्यार यू बिल्ड ए रिलेशनशीप. तुवें एक संबंद बांदिचे तें मागणें. मागणें म्हळ्यार कालें. संबंद बांदचो एक संबंद बांदून हाडिचे. संबंद बांदून हाडचे कोणा लागीं देवा लागीं स्वाम्या लागीं. मागणें म्हळ्यार तें बिल्डींग ए रिलेशनशीप. बिल्ड ए रिलेशनशीप दॅट इज प्रेयर. मागणें म्हळ्यार तुवें एक संबंद बांदून हाडिचे. संबंद बांदून बिल्डींग ए रिलेशनशीप कशें घर बांदून हाडटा फावंडेशन घालून वयर 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 एकाच दिसांनी कितले तेंप काणें 6 म्हयने थोडे फावटी एक वर्स काणें येता. हाळे तांचें एक घर 2 वर्सां जालीं. सकयल्यान वयर वयर व्हडलें घर बांदलां 2 वर्सां. हांव बुन्यादी फातर घालूंक गेलो 1 वर्सा आदीं. हाळे आतां घर काम गरोकल्या करता आपयलां. देखून आमी एक घर बांदता बिल्ड ए रिलेशनशीप घर 2 वर्सान काडना संग्याचें आमची जिणी बऱ्यांत बांदून हाडिचें. मल्टी टास्कींग न्ही उरलें कामां करचें बरी न्ही तें संबंद बांदून हाडचो. प्रेयर इज संबंद देखून कालें म्हळ्यार तूं यू लूज युअर सेल्फ इन क्रायस्ट. जेजू थंय तुकाच तुवें उणें करखाणेचें जेजून तुजें थंय बरायचें. तुवें जेजू लागीं ओलें कनेक्ट जायचें गे. हाळे तें खाण आमचे पळय सरयंत कनेक्टा वणटीर कनेक्टा. आतां आमकां जाय जाल्लें आतां ग्रायंडराक करंट ना. त्या ग्रायंडराचें वायर ताका शिरकयचें. त्या वणटीच्या करंटाक शिरकयलें तें वणटीचें करंट येवन ग्रायंडर गुंडयता.
तशें म्हजें काळीज सोम्याच्या काळजाक, सोम्याच्या आजारपणाक तें कनेक्ट जायचें तें कनेक्शन मस्त जायचें. ताका म्हजें चिंताप, संवसाराचें लायट आनी गॅस, गोरवांच्या गोठ्याचें दार घालचें आनी तें सगळें पुरा फाटीन दवरचें. तें नजो पयलें एक वर आमी उलोवन बसले तें कोणाचें येवना, मागण्या वेळार मात्र. देखून आमी कालें करचें म्हळ्यार आमी देवाक कनेक्ट जाल्ल्या क्षणां तो आमचें थंय इन्फ्यूज हिमसेल्फ इनटू अस. इन्फ्यूज म्हळ्यार कालें ताकाच तो आमचे भितर घालून काडटा. ताचें आजारपण आमचें थंय घालता, ताची कृपा सोमी आमचे थंय वाडटा. वी बिकम लेस ऑफ अस एंड मोर ऑफ हिम. आनी मागण्यांक कालें म्हळ्यार आमी उणें जाता आनी कोण सडटा? सोमी सडटा. हें सांजो बावतिस्तान म्हणलें. ताचें मागणें जालें करेक्ट मागणें. तो म्हणलो हांवें आनी सोमी आयला आनी म्हजे थंय आनी हांवें उणें जायचें आनी सोमयान म्हजे थंय सोडोवन येचें. तशें जुना 21 उपरांत आमी पळयता दीस व्हड जावन येता. आनी सोमी आतां म्हळ्यार दीस तुमी आनी मुखार जुनाचे 25 प्रकार दीस ल्हान डिसेंबर जाता आनी कांय ना. डिसेंबराच्या 25 जेजू जल्म जाता, दीस व्हड जावन येता. जुवान जल्माल्या उपरांत 24 जुना उपरांत दीस तिके ल्हान म्हळ्यार जुवान सांगलें तो जल्माचो दीस जून 24 येता. ताचे मागीर दीस ल्हान जावंक सुरू जाता. आतां तिके उणो जावन आयलो, परमेसर बरो आलो. आतां दीस उणो जावन डिसेंबर डिसेंबर उपरांत परतून दीस व्हड जावन तिके व्हड जावन जेजू व्हड जाल्या बरीच दीस व्हड जावन येता. मेळून दीस व्हडलो. देखून मोगाच्यान आमी काल म्हळ्यार जेजू आमचे थंय वाडायचें, आमी उणें जायचें तें मागणें म्हळ्यार तें तोले मागणें पावरफूल, तोले मागणें गूण करचें. देखून कोण पावरफूल थोड्या घरांनी म्हणटात फादर पयलीं आमी थंय येताले आनी थंय पावरफूल जालें, आतां तो सगळो पावरफुलूच ना. आमी हांगा येताले पयलीं थंय भारी पावरफूल जालें मागणें, आतां आमी वचोन कित्याक पावरफूल ना. आमी थंय येताली मागणें करूंक, थंय भारी पावरफूल जालें, आतां पावरफूल ना म्हणून. पावरफूल आमी न्ही, आमचे थंय आसचो जेजू. मनीस कोण तर खंयचो मनीस म्हजे कडेन सरतात, तो पावरफूल गी, ही पावरफूल गी, ती मागण्याची बाई पावरफूल गी, ही पावरफूल. हांवें सांगलें आमी कोण आमी पावरफूल न्ही, कोण पावरफूल न्ही. आमचे थंय आसचो जेजू. आमचे थंय जेजू आसचें आजारपणान. मागण्यांत आमी जेजूचें आजारपण आमचे थंय भोगता. जर तर मागण्यांत जेजूचें आजारपण म्हजें भरलां, म्हज्या काळजान जेजू व्हड जाला, म्हजें रिलेशनशीप हांवें जेजूक म्हजे थंय ते संबंद हांवें बांदून हाडला जाल्यार म्हजें रिलेशनशीप पावरफूल. जेजूक हांवें म्हज्या काळजान बांदून हाडला जाल्यार, म्हज्या मनांत बांदून हाडल्या, म्हज्या जिणेंत, म्हज्या हर एका कामांनी जेजूक दिसता जाल्यार हांव पावरफूल. जेजू म्हजे थंय आसचो जेजू पावरफूल. जेजू दिसता गी म्हज्या जिणेंत. हांव उणें दिसाचें मोर एंड मोर ऑफ हिम, मोर ऑफ जीजस इन अस. जेजून वाडाचें. देखून प्रेयर आमी खरें मागणें म्हणटा, आमी खालें म्हणाचें एकच मागणें म्हणाचें म्हळ्यार जेजू यू इन्क्रीज इन मी, आय शूड डिक्रीज, यू शूड इन्क्रीज इन मी. जेजू तुवें म्हजें थंय वाडाचें, हांवें उणें जायचें तुवें सडाचें म्हळ्यार हें मागणें पावरफूल. आनी ह्या दिशेन आमची मागणी जेजून म्हजें थंय दिसचें हें मागण्यांत ए टू झड स्टार्ट टू फिनीश आमी सांगून येता न्हू. आमकां मस्तू सांगूंक आसा. आमी सांगता आमी सांगून येता, आमकां मस्तू सांगूंक. देखून हांवें मागणें पावरफूल जावचें, मागणें जावन आसा हांवें लेट गो माय सेल्फ, लूजिंग माय सेल्फ एंड द लॉर्ड टेक्स होल्ड ऑफ मी. हांवें म्हाकाच तूं सोडचें, मागणें म्हळ्यार दीस येताना म्हजें चिंताप, म्हजी आशा आनी म्हजी अभिलाशा, संवसारी वस्तूंची आशा ती उणें जावन जेजू म्हजे थंय जेजूची आशा, जेजूचो मोग, हेरांचो मोग म्हजे थंय वाडोवन येचें. त्या दळा द लॉर्ड टेक्स होल्ड ऑफ मी, जेजू म्हजे थंय दनखण येता, जेजू म्हजे थंय रावता, म्हजो सामान जेजू थंय भोव बोळा दीक जाता आनी आय बिकम मोर ऑफ क्रायस्ट. जेजू म्हजे थंय वाडटा आनी सडटा. आमी दोगी जण जेजू म्हजे थंय, हांव थंय, आमी दोगांय एक जाता.
देखून मागण्यांतावन फळ येता, मागण्यांतावन फळ येता. हय, देखून मागण्यांतावन देखून मोगना तें आसा आमचें आमी ते ह्या मागण्यांतावन मस्त फळ आमचें थंय येता. म्हळ्यार हांव तें पळय म्हजी जिणी, वय म्हजे थंय जिणी बदलूंक सुरू जाता म्हजी जिणी. मागीर म्हजें उलाणें हेरांक लागीं उलयतना आनी पुरा म्हजें हेरां लागीं उलयतना उलाणें एकदम बदलूंक सुरू जाता, एकदम जेजू बरी जाता देखा. आनी म्हजें आनी जेजू मदें डीप युनियन वीथ लव, मोगान जेजूच्या मोगांत हांव भरतां, मोग म्हजे थंय वळटा. जेजू थंय हांव म्हज्या उलाण्यांत जेजूचो मोग हेरांक दिसून येता. म्हजी जिणेंत बदलली हेरांक दिसून येता. माथेवाच्या वांजेलांत 6 अध्याय 7 श्लोक 6-7 सांगता. देखून मागण्यांत तुमी खाली डोंट पूट एम्प्टी प्रेयर्स इन प्रेयर. तुमी खाली शब्द खाली वाक्यां तुमी मागण्यांत घालनाकात. उतोळ उतरां, व्हडली उतरां उतोळ उपकारा पडनातलीं उतरां तुमी वापरिनाकात म्हणटा. देखून थंय खावन जाय म्हजो आनी जेजूचो संबंद घट्ट जावची म्हजी आशा, म्हजें मोण, म्हजें काळीज जेजूक जाय. देखून मागणें पळय मागणें देखून म्हजें मागणें खाली म्हजें तावन मात्र न्ही, तें येता जेजू तावन, ताच्या हजारपणांतावन. देखून जेम्साच्या पत्रांत, जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 5:16 सांगता, म्हजें मागणें म्हजें तावन न्ही, सोम्याच्या हजारपणान ताच्या प्रेजन्स आसल्यार, जेजूचें हजारपण आसल्यार म्हजें मागणें बळा अदीक. देखून म्हजे लागीं मस्त मागणी आसा. तुमी एक लांब मागणें दिया. हांवें लांब मागणेंत जेजूचें हजारपणांत जेजून आयिल्लो तुजे कडेन लांब अवदेक तुजे लागीं आसा जें मरता म्हणसर तुज्या काळजांत तुज्या मतीन जेजूचें हजारपण बगाचें. जेजू म्हजें थंय आसा म्हणलें ताचें हजारपण बगाचें. जेम्साच्या पत्रांत 5:6 जेम्स 5:6 सांगता, जेजूचें हजारपण तूं म्हजें बोळ. देखून जेजू आसलें मागणें बोवळा. देखून जेजूचो संबंद तिका हांवें सांगलें कर. आतां ती म्हणटा म्हजे कडेन बरें म्हाका मागण्यांत बरें बळाक दितालो. तितलें मात्र न्ही, ती हेरांच्या घराय वचून मागणें करीत कर म्हूण सांगलें हांवें. आतां ती वांजेल वाचता आनी आमचें सरमांव आयकता. तांतल्या काल्यान तिका मतीक आयिल्ल्यान ती बरोवन काडयता. बरोवन काडटा. पयलें काम करतना तो सरमांव 2-3 फावटी आयकता सगळें. परतून तो बॉक्स तिका एक हाडून दिला आनी तें कशें घालचें म्हणल्यार आनी येदोसा मोगाच्यान कितलो बरो जाता आयको. नवेत्ता येयला आतां स्पिकर येदोता एका कडेन दवरता ती आनी हांगा मोबायल ऑन करता. तिका तांचो आयकता कितलें बरें आनी बसून ती आयकता. आनी त्या मोबायलांत आयकता आनी हांगा आयिल्लें दिसता हांगा टिवीचेर. तशें तिचो न्हवरो भायर आसा, ताणें धाडून दिलां. भुरगीं हुशार जाता आतां. तिजे भुरगो 8वेक कोण बरो करून घालता आनी बरें आयक. देखून मोगाच्यान दुसऱ्यांच्या घरा जेजूचें आजारपण तुका भोगल्या क्षण तें आजारपण तुवें दुसऱ्यांक दियेत. बायबल सांगता खाल म्हळ्यार जेम्साच्या पत्रांत अध्याय 5:16 सांगता म्हळ्यार द प्रेयर ऑफ द रायचियस इज पावरफूल अँड इफेक्टीव. नितीवंत मनशाचें मागणें पावरफूल बळादीक आनी तें इफेक्टीव परिणामकारी मागल्यान सतत इफेक्ट ताणें मागिल्लो परिणाम मेळटा तुका. त्यो मागले आशिल्लें मेळटा. देखून प्रेयर ऑफ द रायचियस पावर इज पावरफूल. नितीवंत तर कोण नितीवंत म्हळ्यार बायबल सांगता कोणाक आमी बायबलान नितीवंत म्हणटा हांव. अब्रामाक नितीवंत म्हणटा हांव आनी मोइजेक नितीवंत म्हणटा हांव. जोशुवाक नितीवंत म्हणटा हांव. इसाया प्रवादीक नितीवंत म्हणटा हांव. जेरेमिया प्रवादीक नितीवंत म्हणटा हांव आनी जेजूक नितीवंत म्हणटा आमी. नितीवंत म्हळ्यार कोण? देवा लागीं सत्संबंद आसलो, रायट रिलेशनशीप वीथ गॉड. देखून मागण्यांत ते सारकें संबंद बांदून हाडिचे. तें रायट रिलेशनशीप. तें संबंद आसल्यार आमी देवा लागीं आमी बांदून हाडिचे तो संबंद म्हळ्यार व्हेरी पावरफूल संबंद आमी मागण्यांत बांदून हाडिचे. तें रायट रिलेशनशीप आमी बांदून हाडचे जाल्यार आमचें मागणें पावरफूल जाता. जेजूचें आजारपण म्हजें तें जाता. जेजू तूं म्हजें तें आसल्यार म्हजें रायट रिलेशनशीप मागणें पावरफूल. मुखाच्या बाब भयणीनो, मार्काच्या वांजेलांत 11 अध्याय 4:4 श्लोक मार्क 11:44 सांगता, बिलीव वॉट यू प्रे. तूं खालें मागताय तें फातये, व्हडा फातयेन तूं फातये आनी माग. तूं कितें मागताय तें खालें विचारताय देवा लागीं फातये. तूं फातयेन विचार. देखून कितें मागताय तें फातये म्हूण सांगता. तेन्ना
देव मानवाता तुज्या मागण्या, तूं कितें मागताय तें देव मानवाता. जर तर तूं मागणें करतना फातयेन येवन व्हडा फातयेन येवन तूं मागताय तें मागणें देव मानवाता. तुजे सगळे मागणें मानवाता. कित्याक म्हळ्यार तूं व्हडा फातयेन येवन तूं मागणें करताय, तसलें मागणें देव भोव कर मानवाता. तसलें मागणें देव व्हड्या तरान मानवाता. तें देवान मानवोवच्या मागणें तुवें करचें. तसलें मागणें ताका एक्सेप्टेबल, तो स्विकारार्ह. तो स्विकार करता तें मागणें. तुवें तसलें मागणें तो तुजें स्विकार करता आनी तूं स्विकार करन तुवें खालें आशेल्लें तो तुका फाव करता. ताच्या दोळ्या मुखार तो स्विकार जाता तुजें मागणें. ही शूड बी सेल्फलेस प्रेयर म्हणटात मागण्याचे मनीस. ही शूड बी सेल्फलेस म्हळ्यार निस्वार्थ. तुज्यांत एका फाटल्यान एक तुज्यांच. आज तुज्या दुये खातीर कामांत काम मेळोवं, फाल्यां पुताक प्रमोशन मेळोवं, परवां जावयांचो बिझनस तुगे व्हडलो जावं, आनी परवां तुज्या पुताक आनी एका फॅक्ट्रीक हांगा नाका आनी एका फॅक्ट्रीक थंय ट्रान्सफर जावं, ताच्या मागीर तुज्या घोवाची पिडा गूण जावं, मागीर तुज्याच कुटुंबाचें तुवें पळय. एक 6 म्हयने जावन पळय, येरां खातीर तुवें मागलां गी, येरांच्या भुरग्यांक खातीर काम मेळोवंक मागलां गी, येरांच्या भुरग्यांक सैरीकी मेळोवंक मागलां गी. एक तूं नियाळ पळय. तूं पळय ह्या म्हयन्यांत जुनांत, आज 30 जून, तूं चिंतून पळय, तुवें मागलां गी येरां खातीर एक घडी म्हण मागलां गी पळय. तुमी अप्रूप एक आमच्या मागण्याक येया. एक दीस म्हण आमी आमच्या खातीर आमी कितें मागलां गी म्हणून पळया. इतल्या वर्सांच्या म्हज्या जिणेंत हांव म्हज्या खातीर मागलें भोव उणें. थोडे फावटी म्हजींत घरचीं, म्हज्या कुटुंबाचीं म्हाका सांगतात, हळू फोन करतात. फोन काडनातल्या जायना, काडचेच पडटा तांच्या कुटुंबाचें. काडचें आनी ह्या इराद्यां खातीर माग, ह्या इराद्यां खातीर माग, ह्या बरोवन घाल, साक्रामेंताड बरोवन घाल म्हणून म्हाका उडासूच आसना सांगलें. पूण हेरांनी सांगलें जाल्यार हांव तें क्षण बरयता आनी घालता थंय, नासल्यार भितर येवन घालता. थोडे फावटी म्हाका उडासूच आसना आमच्या घरा, म्हळ्यार हांव तितलें वस्तू दिना म्हज्या खातीर तें मागचें. सगळ्या मागण्यांत ते येता, वट्टूक येता म्हजे पातयेनी. पूण आमची मागणी आहा त्या राखाची विनवणेची मागणी आहात. सकाळींच्या मागणें आनी रातच्या मागण्यांत विनवणी आहा. मागीर ऑफिस ऑफ द फ्रिडम प्रेयर म्हूण आसा, थंय विनवणी ना. दैवीक कावकेच्या तरसान थोडीं गरजेचीं थोडीं कामां मेळोवंक म्हाका मागतात. मस्त कश्ट जातात, तरणाटी शिकोवन भायर गेल्यात कामां मेळोवं, ती हांव विनवणेच्या मागण्यार दवरतां. तशेंच आनी एक मागणें हांव दवरचें घालें म्हणून सांगल्यार, गरजेचें घालें म्हणून सांगल्यार, अर्जंट तांकां थोड्यो गरजो आहात, त्या गरजां खातीर मागचें. तोल्यो नासल्यार सकाळींच्या मागण्या वेळार आनी इवनींग प्रेयर आनी मॉर्निंग प्रेयर आनी इवनींग प्रेयर, सकाळच्या संजेच्या वेस्पर, सकाळच्या लॉर्ड्स, ह्या मागण्यांत विनवणेची मागणी आहात आमची. सगळीं मागणी हेरांच्या गरजा खातीर मागची. देखून मोग्याच्या न्हू हांव एकटी आमी एका पाद्राबान विचारलें खंय हांगा पळया, जेजून म्हळां एकलो मात्र गूण जाता, एकलो मात्र. आज आमी रेत्रेक आयल्या हांगा 400 जण आसात हांगा. 400 people आर देर इन द चर्च. 400 लोक आसा म्हूण चिंत्या. आज जेजून म्हळें म्हजे कडेन एकल्याक मात्र गूण जाता, देखून सगळ्यो कोणाच्यो गरजा तूं उबें राव म्हळें. सगळीं उबें रावलीं. आतां जेजून म्हळां एकल्याचें मात गूण करता म्हणून. कोणाक अर्जंटा पळय ती बसा म्हणून. कोणाक अर्जंटा पळय ती मात उबें रावा, उरलीं तितली अर्जंट नातलीं बसा. थोड्यांक सैरीक जाय, थोड्यांक पिळा गूण जाय आनी तुमकां हांव कोत्ता, कोणाक एकल्या अर्जंट आसा ती मात्र एकल्या मात गूण करता म्हणा. तो एकलो मात्र एकली मात रावून दी, तुमी बसा म्हळ्यार कोणीय बसोवंक नात. एकल्यांक आपण आमचीच गरज. देखून हांवें थोडे फावटी हांगा येतात आमी विचारचें, आज बेश्टे तामाशेकार विचारचें, कोणाक तितली गरज ना ती भितर वचा, गरज आसली हांगा रावा म्हणून. एकली तक्षण उबें रावली म्हणून सीदा भितर गेली, ती मागोवंक गेली. मागीर हांवें तिच्या फाटी आयल्या उपरांत विचारलें, बाय हांवें तामाशेक म्हळें तूं भितर गेली. ना फादर, ती आमी बसून उलोवन आल्या, तिच्या सुणेची गरज आहा फादर, तिका गरज आहा, तिची गरज व्हडली गरज, म्हाका नाका, ती तिका मेळोवन दी म्हणून हांव भितर गेली म्हणून. मागीर आमी तांच्या घरा गेल्ले, मोगाच्या न्हू, तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार ती म्हणाली, फादर हाळे परत थंय जावन आयल्या उपरांत ती बरी जावन आसा आनी म्हजी गरज मेळ्ळी. म्हाका इतल्या तेंपात हांव ह्या जाग्याच्या डॉक्युमेंटा खातीर हांव रोडोवन आमचे 3.5 एकर जागो हो तोट आनी ताचें एका डॉक्युमेंटूच जावना फादर, कितें केल्यार. आतां हांव पर आयल्या उपरांत
तांच्या घरा तिची पिडाय गुण जाली तिच्या आनी हांगा पळय फादर म्हजें डॉक्युमेंट हाडलें हांगा भितर सावन आनी दाखयलें म्हाका RTC आनी परत जाल्या देखून तशें जायचें म्हाकाच्या न्हू लेट देम गेट फस्ट तांकां पयलें मेळोवन दी लेट देम गेट फस्ट तांकां पयलें मेळोवन दी म्हूण आमी मागायचें देखून म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हजे खातीर मात्र हांवें मागलां जाल्यार इतलीं वर्सां ते मागण्यांगी म्हणलें सवाल विचारचें हांव म्हजे खातीर मात म्हज्या कुटुंबा खातीर मागता जाल्यार ते मागण्यांगी म्हणून मोगाचें न्हू किर्तन 78:53 साम 78:53 किर्तन 78:53 78:53 सांगता तांकां सुरक्षीत चलोवन ताणें व्हेलें तांकां भिरांत तांकां दिसलीच ना तांबड्या दर्यांतल्यान उतरून येताना ती उतरून गेली उतरून येताना फाटीं पळयताना परवाचें सैन व्हडलें येता ताचे राता येतात ताचे अस्थी येतात ताचे गोडे ताचे वणटे पुरा येता तलवारी आनी व्हडलीं आयुधां काडून ती आमच्या फाटल्यान येतात पूण लोकां भियेंत दिसना तांबडो दर्यो उतरून येताना तांकां भियेव दिसना म्हूण कित्याक म्हळ्यार तांकां देवान सुरक्षीत चलोवन व्हेलें सुरक्षीत तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां दर्यो उतरून चलोवन व्हेलें आनी भिरांत तांकां दिसलीच ना भिरांत तांकां दिसली ना पूण देवान तांकां सुरक्षीत केलें आनी ताच्या फाटल्यान आयिल्ल्या फारो आनी ताचें व्हडलें सैन हे 20 लाख मात्र फारोवाचें येदो व्हडलें सैन इतले गोडे इतले राता ताचेर तो येताना देवान तांकां गिळून सोडलें म्हणटा किर्तन 78:53 देवान तांच्या दुस्मानाक गिळून सोडलें देखून आज तुजो दुस्मान कोण मोगाच्या चिंतून पळय ताका देव गिळटा गिनांगी पळय एक तुजो दुस्मान पिडा एक तुजें दुस्मान रीण एक तुजें दुस्मान शेतांचो द्वेश त्या द्वेशाक जेजू गिळून सोडटा गिनांग पळय तुज्या रिणाक देव गिळून सोडटा गिनांग पळय गिळून सोडटा देवान गिळून सोडलें तांकां बेन आसल्या बरी केलें तांकां सुरक्षीत राखलें देवान पूण देवान तांकां सुरक्षीत रचलें लोक भियलो कांगाल जावना लोक भियोना परवाचें सैन आयलें परवाचें सैन आमकां जुशे मारता लगाट काडटा म्हणून ताणें भियोवना ते कांगाल जावनात मोगाच्यान गल्फांत तावन कोणें म्हाका एक वॉट्सॅप धाडलां त्या गल्फाच्या वॉट्सॅपांत खंय पावस आयला कोंडा बटे पावस येता पळय जे रेवेंतल्यान वळोवन उदक चिंतूंक जायना घरां आनी पुरा बुडोवन गेलां कारां पळय जे ल्हान काडे बेटे हे ल्हान कोंडे उपयोग नासल्या बरी अशें एक कार आनी कार धाडात अशें धाडोवन करनासतना कितलीं कारां हे बघ खंयची बरीं कारां हांवें पळय नासलीं ताचेर आसात एक 3 मिनटांचो विडियो धाडला कोणें हांवें 3 मिनटां पळयलो परतून पळयलो तितलीं कारां आनी पळय येतात आयले वार तुमकां वता जर्मनींत जाल्लें आनी पोरसू इटेलींत एमेलिया रोमाना म्हणल्यार पळय कठीण पावस लँडस्लायड आनी घरां पडलीं मारोग आनी पुरा आनी घरां आनी पुरा केदींत बुडोवन गेलीं आणकी हाडे थंय सोमार रिपेरी काम जाता येता एमेलिया रोमाना म्हणल्यार इटेलींत कारां आनी पुरा उदकाच्या लोटांत पेपराचे कुडके गेल्ल्या बरी टॉयज गेल्ल्या बरी वळोवन घेतालीं उदकाच्या लोटाक हांवें तें पुरा पळयल्या उपरांत हांवें चिंतचें आमची पिडा शिडा आमचे कस्ट आमचे कंत बेजाराय पिडा शिडा सगळी कस्ट सगळे कंत बेजाराय सगळी देवाच्या कुरपेच्या त्या वळ्याक वळोवन वचना ते कारांक गेल्ल्या बरी त्या देवाच्या कुरपेच्या लोटाक तो वळोवन येता आमची परिस्थिती कसलीय जावं दी तुजी परिस्थिती कितेंय जावं संगी आसल्यार सोम्याचें आजारपण आसल्यार तो तुका सांबाळटा तो तुका बुजयता थोडे फावटी बघता म्हाका रिसोर्सूच दुडू ना रिसोर्सूच ना सांबाळून ना म्हाका कोणाचें कनेक्शन ना थोड्या गाडी चेडवां सांगा ना म्हाका अंकलान व्हरता म्हळ्यार अंकल व्हडल्या कंपनींत चीफ अकावंटंट तो देखून म्हाका शिकोवन बिकोवन जाल्ल्या फुडल्या ताणें आपोवन व्हरता म्हणटा म्हूण सांगलां म्हाका असलेले कोर्स करूं सांगल्यात हाडे BCom अशें करता म्हाका कनेक्शन आसा म्हजो अंकल आसा म्हूण कितल्या जाणां असलें कनेक्शन ना पयशे ना दुडी नात कश्टान शिकतात खंयचें हेल्प ना तांकां हांवें म्हणचें यंत दिवचें यंत देवाचें उतार दिवचें कित्याक 78 दिवचें देवान कुरपेचो वळो तुजेर धाडल्यार पुरो तुवें भियेचें म्हणना तुका सुरक्षीत सांबाळटा व्हरता सुरक्षीत हें काम दिता म्हणून देवाचो कुरपेचो वळो आसल्यार सोदल्यार पुरो तो आशयल्यार पुरो
देखून वळखानातली मुखार येतात. देवाची कृपा वळो असल्यार, देवाच्या कृपेची जर तुजे ते वळटा जाल्यार वळखानातली तुका कोण कळीतच नासली मनशां तुका दुबाय वळोवंक जाता, इगर्जेनी खंय वळोवंक जाता, ती तुका हेल्प करतात. देव तांच्या मुखार काम करता. वळखानातली तुका अंकल जाय म्हणना, कनेक्शन जाय म्हणना, रिसोर्स जाय म्हणना, वळखानातली मनशां आमकां हेल्प करतात. म्हज्या जिणेंत वळखच्या मनशां परस वळखानातल्या मनशांनी कुमो केली चड. रेतीर मंदीर बांदून वळखच्यानी कुमो केली, ताच्या बरोबर हांव वळखोंक ना, तांणी म्हाका कुमो केली रेतीर मंदीर बांदूंक. देखून मोगाच्या न्हू वळखनातली आमकां कुमो कळटात. आमकां अवकाश मेळटात. रायट पीपल त्या घडये येतात. म्हाका जाय जाल्यांत म्हाका जाय पळया हॉस्पिटलान काम करचे एक नर्साची वळख जाय आसली. एकल्या ते म्हणालें ना फादर तुमी CV आनी प्रधाडा, हांव म्हज्या मॅनेजर उलयतां, ताणें हांव उलोवन गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान काम करून दिलें नर्साक. पळय की देखून रायट पीपल वी गेट, रायट सारकीं मनशां मेळटात, सारके अवकाश मेळटात. त्या वेळार जेजूच्या कृपेचो लोट पळया, जेजूच्या कृपेचो वळो तो लोट पळया गी, कृपेचो वळो, तो वळो मेळ्ळा पुरो. देखून हांवें आशेचो जेजूच्या कृपेचो वळो. देखून जेजूची कृपा आसतना ल्हान जर न्हय ती, ल्हान येदीशी जर न्ही, तेंबे कांय पडना, तेंबे देवा जेजूची कृपाणी देवाचे ताचो कृपेचो वळो मेळोवंक, वळो दिवंक, ताचो संबंद आजारपण आशे येयल्यार ताच्या सांगा तो कृपेचो जळो मेळटा. ल्हान तेंबे देवाचे कृपेचे तेंबे आशे नाका. देव ल्हान एका मार्गा तेगेर वळचें उदक आपलें ल्हान तली कृपेची जर आशे नाका. देवाच्या कृपेची जर व्हडलो लोट, व्हडलो वळो तो आशे जेजूचो वळ. द्वितीय नियमांत मोगाच्या न्हू 20 आनी 8 अध्याय 28:2 ड्युट्रॉनॉमी 28:2 काय सांगता म्हळ्यार देवाच्या आशिर्वादांचो वळो तुजे संगी आसतलो सदांनीत. देवाच्या आशिर्वादांचो वळो तुजे संगी आसतलो म्हणून ड्युट्रॉनॉमी 28:2. सोम्याचें आजारपण सोद बावार्थान तीर कर, बावार्थान तुजें काळीज, तुजें मौन बावार्थान तीर कर. देखून विचारतना मोगाचें न्हू व्हडलें विचार. म्हाका आतां व्हडलें विचारचें म्हणटाना म्हज्या दोळ्यान दुकां येता. थोडे फावटी पळयतना 3 वर्सां पयलें एक कुटाम न्हवरो ना नाका ल्हानशें तोटा माडयांचें पावनातलें. तांकां ल्हानशें घरयें केदाळ बांदचें म्हजो न्हवरो आशें येतालो, हांवूय आशें येतां. भुरग्यांक बरें काम मेळना. चोरको MCA केलां ताणें, भायर गेल्या गोवन काम करता MCA केलां. चेडवांनी MCA केलां, पूण तितलें बरें कामां आतां चेडवाचें शिकोवन जालें मात्र. पूण तितलें भुरगें हुशार MCA केलां ताणें. आनी ताणें ऑनलायनार पळोवन MCA करतना आमकां बरें गरजेचें कशें गरजेचें कालें आसाचें म्हण ताणें पुरा कशी रुमां आसाचें म्हणून. मागीर हांव येयलें आमचें क्रिस्तांव वास्तू म्हण आसा, क्रिस्तांव वास्तू म्हणून. आनी ते विज्ञाना प्रकार खंय माथ्या आसाचें आमचें, खंय पांय आसाचें, मॅग्नेटीक फिल्ड आसाचें. देखून थोडे फावटी आमकां आंग दुखता, तकली पडापड जाता आनी आंगान दुखता म्हळ्यार ते आमी सायंटिफीक प्रकार आमची आमी न्हिदनाव. सगळी रात कितलो वेळ आमी न्हिदता. आमची तकली खंय आसाचें, पांय खंय आसाचें. देखून थोडे फावटी तकली पडटा आमकां. देखून सगळो भुमी जावन आसा मॅग्नेटीक फिल्ड आसा, मॅग्नेटीक फिल्ड अशें म्हणटा. आमी सायन्सान शिकयता. ताका आमी क्रिस्तांव वास्तू म्हणून आमी खंय आसाचें, किचन खंय आसल्यार बरें. थोड्यांच्या घरा येताना मसली बसतात आनी खोली इमसान घरांत उदक पिवंक कश्ट जाता. तें किचन आसल्या जाग्यार ना इंगड वाऱ्यान सगळ्या घरांत ती घाण घाल्या. कितली मसली बदल्यार घरा भितर परबळेनाचें जाल्यार तें किचन खंयच्या जाग्यार आसाचें. हे परत थोडे ल्हान विशय आमकां कळीत आसाचे. आमी न्हिदतना भुरग्यांनी आमी खंय तकली दवर न्हिदाचें. तें पुरा ಒಟ್ಟಿಗೆ न्हिदोवंक जायना, ಒಟ್ಟಿಗೆ न्हिदोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार भुमी मॅग्नेटीक फिल्ड आहा भुमींत, ताका आमी विरोधून न्हिदोवन नजो. ताचे सांगाता वळोवंक सोडिचें, आमकां क्रॉस करूंक सोडूं नजो मॅग्नेटीक फिल्ड. त्या प्रमाणे आमी न्हिदाचें. देखून आदीं मालगडी हाळ्या तिशीन पळोवन न्हिदनाका तर इशीन पळोवन न्हिदे म्हणटालीं गाल्याक. देखून आमकां पेंकाड दुखू, दोळे पडपडू आनी खाण दुख आनी प्रासलें नासलें. देखून किर्तन घाल म्हणटा म्हळ्यार ते त्या कुटाम आसलें ताका एक घर जायचें म्हण आशिल्लें. ल्हानशा पडक्या बिरयेंत आसलीं तीं. आतां भुरगीं व्हड जालीं, सैरीक जावंका, म्हाका एक घर आशिल्लें म्हणून. तिणें आतां 65 लॅक्सांचें घर बांदलां. कशें बांदलें मोगाचें न्हू, 65 लॅक्सांचें घर. ती दुबळी, तिचो न्हवरो दुबलो. आवय बापायंक माय मावंक तांणी पळयलें आनी उरलीं भुरगीं भायर गेलीं, व्हडलीं जालीं, हांकां वळखनासलीं. आवय मातशें मरना म्हणल्यार आयलीं भुरगीं आयलीं, कांय दिवनात. मरणाच्या खर्चाक थोड्यांनी इल्लेशें कुमो केली. कापी ते पोंडा कडेन कापी दिवंक गेलो म्हणालो, कापी हांव दिता म्हणून. तांचे व्हडल्या व्हडल्या कामार आहात, खोरोडांनी आहात तांचे कडेन तांच्या भुरग्यांनी खोरोडांनी आहात. थंय मरणाच्या पोंडा कडेन आयिल्ल्या लोकांक कापी दिवंक, 2 बिस्कीट दिवंक फाटी मुखार करतालीं. राणीन दिवंक पळयता आनी मागीर एकल्यान ते पयशे दिले म्हूण कोबार.
तशें मागीर 7व्या दिसाचें म्हणून म्हयन्याच्यान वट्ट दवरून न्हू 7व्या दिसाचें म्हणून एक 4-5 दिसांनी दवरलें मीस. आमकांय आपयलें आमी हिंग गेल्ले इने सगळें आपयलें कित्याक म्हळ्यार त्या व्हडली मांयक आमी येताले पळोवंक मागणें करूंक ती कुंगार दिवंक आनी पळयतालें पयस तें गेल्ल्या वेळार येताले आमी. आनी आतां पोर आपयल्या वेळार आमी गेल्या. आतां आमी पोर तें पुरो जावन आतां 3 वर्सां जालीं. दुस्मान गायत तांचेर दुस्मान गायत म्हळ्यार दुबळी म्हूण कांटाळो आपडूंक घेनात दुबळ्यांचो केदाळे कांटाळो. देखून पयलीं आदल्या काळार कोडकारांक आपडनातले, आतां दुबळ्यांक आपडनातले आनी शिकनातल्या चेड्यांक कोणी आपडिनात आतां. शिकनात ते म्हणून 10वी केल्यार तें शिकाप न्हय म्हणटात, डिप्लोमा केल्यार शिकाप न्हय म्हणटात. कितले बरे क्रिस्तांवांचे गूण आसूं दी, क्रिस्तांचें आजारपण तांच्या काळजान बरें. हार्ड वर्क कर हांगा तूं तोटांनी काम कर घरा बांदल्यात तांची ओन तोटां आसात. 1,500 माडी 4,000 माडी 5,000 माडी आहात पूण आमकां कोण नाकात ते कोणाक आपडिनात ताका आमी. देखून आनी तशें जाल्यार तिणें आज 65 लाखांचें 65 लॅक्सांचें घर बांदलां. ह्या चेडवान रावोवन ताणें बांदलां बारी सोबीत. हांवें ताका हाचे प्रभार दाखोवन दिलें. करेक्ट आसा तें घर क्रिस्तांव वास्तू प्रमाणे आहा. आतां मासली बदल्या म्हणटा आमच्या घरान गणंत येना म्हणटा आनी बेड्डान दवरल्यात तशेंच दवरल्या. ते मंडो सारको आसा ती दवरल्यार करेक्ट आहा. क्रिस्तांव वास्तू प्रमाणे आसा बरें घर. तिणें कशें बांदलें 3 वर्सां उपरांत सडनली एका काजारा येवन गेल्लीं आनी थंय तिचो निमाणो देर आयलो. ताका मस्त आसता बरें काम आहा भायर. कॉलिंग तो बिजनस करता कॉलिंग कठीण पयशे आहात. आनी वचोन तो आयलो तो येवन आनी भियेतालीं कशें उलोवचें म्हणून. त्या फंक्शन सैऱ्यांच्या फंक्शनाक तो गांवांत आयलो तोय आयला त्या भुरग्या पाडल्यांक जोच्याक आयला आनी गेल्यान तें आनी हांच्या घरा येवना तो ताका व्हडल्यांक रावलें राव देखून रावलें राव तो थंय गेला तो तांच्या हाका ही आयल्या पळोवन मागीर थंय हॉलांत उलयलो ही उलयली आनी चेडवान बेसांव मागल्या आनी ताका कांय 50 आनी 5-7 तितल्याच वर्सांचो तो हिच्या दुयेन वचून बेसांव मागलें आनी पळयलें आनी तिणें आपयलें ताचें नांव काणी ये आमच्या घरा ये तूं आयल्या बरें. तो आयलो आनी तांची परिस्थिती पळयली. मागीर हें कितें अशें ना अशें आनी रडोवन सांगलें डॅडीक अशें जालो डॅडी सरलो ताचे मागीर हाडलें अशें आमकां घर बांदूंक जावना ना हांव तुमकां कितलें बरें घर बांदा आनी कितल्याचें म्हणा आनी आमकां अशें म्हजें आशा अशें म्हजें आर्ट तुजें ड्रॉइंग म्हणून आनी चेडवान एक ड्रॉइंग करून दवरलां. ओले म्हजो डॅडीक हांव सांगतलें केदाळे म्हणून हें चेडूं बरें हुशार ताणें अशें ड्रॉइंग करून दवरलां. मागीर हांवें तें पळोवन पात्रांवांनी बेसांव दिलां ताका अशें बांदूंक देव पाव करतलो म्हणून. तीन कितल्या वर्सां हांव मागणें करनात ना देव दितलोच म्हणून हें घर जाय जेत म्हणून ना हाका कितले खंय ताका एक 60 जातात तर 10 तुमी करा आनी 50 लाख हांव दिता म्हणलो. आतां गेल्या ताका आदी हेच्या पयलें हांव तुमच्या अकावंटार इतलें घालता म्हणलो ताणें अकावंटार घालूंक सुरू केलें आनी घालेत ताणें एका म्हयन्या भितर 50 लाखांच्या नांवार पडच्या बरी केलो. इल्लें तेणें येणें प्रकरण दिलें कशें दिवचें म्हणून 50 लाख ताचो दिलो. मागीर आनी खान गेलें भुरग्यांनी आनी कश्टांनी करून दवरलें आमचे कडेन एक 7-8 लाख आलो. उरले 7-8 लाख बँकाचेर रिणां म्हणली बँकान काडलां म्हणली आनी 65 लक्षाचें घर बांदलां खोवलें सोबीत केदी व्हडलीं रुमां हाडल्यांत आनी सगळें सकयल गुंडायन माडयेच्या थंय व्हळो आसा उदक आसा सकयल आतां दवरलें घर. कितली खुशी जाता म्हण आमी एक 1.5 वर्स तांच्या घरा बसून आल्या खुशी जाता. मगाच्यान चिंतनांतल्यान सोपान जारी जालें कशें देखून विसारतना व्हडलें आमी विसारीचें मगाच्यान आमी जेजू आशेता ल्हान विचार नाका देवा लागीं देव तुका कांय तुज्या कडेन अवकाश देव तुका कडेन विसारतना व्हडलें विचार तूं विचार आनी हांव तुमकां दिता म्हणटा किर्तन 2:8 विचारतना ल्हान विचार नाका व्हडलें विचार हांव तुका दिता हांव तुका उणें करना म्हणटा. काले म्हणटा देव त्या किर्तनांत हांव तुमकां देश तुमचें दायज करून दिता तुजें दायज तुजें आस्त करून एक व्हडलो देश दिता. ल्हान एक येदीचे 5 सेंट्स 2 सेंट्स 30-40 सायट तूं विचारी नाका 30-40 येदीची सायट विचार नाका देश तूं तुमचें दायज करून हांव दिता. देवाक खाली आमी ल्हान आमच्यो गरजो म्हज्यो गरजो मात्र विचारीच्यो म्हणलें ना तितल्यान देवाक पावना तें तो आशेना. हांवें थ्रायव जायचें म्हूण आशेता. आय फुलनेस ऑफ ब्लेसिंग म्हजे थंय ब्लेसिंग आशिर्वादांनी हांवें बरोचें व्हडाचें म्हजें थंय आय थ्रायव जायचें. थ्रायव म्हळ्यार हांवें बरोवन ओमताचें म्हजें घर म्हजें जिवीत आशिर्वादांनी बराचें तें आशिर्वाद हें आशिर्वाद बरें काम बरो बिजनस सगळीं आशिर्वादां म्हजेर आसा देव आशेता. पूण हांवें म्हज्यो गरजो मात्र न्ही म्हजें बरयल्या उपरांत आणकी हांव दाळूंक पळयता व्हडली ही धाकटीं काडटा आनी व्हडली तोपी बांदता म्हळ्यार तोपी म्हणटा पिशे आस्तू मरताय म्हणटा देव ताका.
देखून म्हज्यो गरजो मात पळोवन जो म्हाका देव बेसांव दिताना, म्हाका दुबाय व्हरताना, म्हाका गल्फाक व्हरताना आनी म्हाका फॉरेन व्हरता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा, जर्मनी व्हरताना, लंडना व्हरताना हांवें उडास दवरचे. हे म्हाका म्हज्यो गरजो मात्र पळोवंक न्ही, हेरांच्या गरजोय हांवें पळयचे म्हणून, हेरांच्या गरजांक हांवें पावचे. देवान म्हाका दरबस्त दिलो, हेरांक हांवें दिवचे. गरजेवंतांक मस्तू आसा, मस्तू गरजेवंतांक हांवें पावाचें, गरजेवंत हांवें कुमो करचें, गरजेवंत साथ हांवें सोडून नजो, गरजेवंताक म्हजो कुमके साव दिवचे. म्हाका मात्र हांवें विचारूं नजो. येदोळ म्हणसर म्हाकाच विचारलें, आतां म्हजें बरलां, म्हजें घराणें, म्हजें जिवीत, म्हजें घराणें, म्हजें कुटाम, फुलनेस ऑफ ब्लेसिंगान, फुलनेस ऑफ ब्लेसिंग हय वळटा कृपेच्या देण्यानी, आशिर्वादांनी म्हजें कुटाम वळटा. आतां हेरांच्या गरजांक हांवें पावाचें. तुवें विचारतना अस्वाभावीक दार उक्तें जाता. स्वाभावीक न्ही तें, हें दार स्वाभावीक न्ही, अस्वाभावीक दार उक्तें जाता. एक्स्ट्रॉर्डिनरी डोर वील गेट ओपन टू यू. एक्स्ट्रॉर्डिनरी डोर, सुपर डोर वील ओपन टू यू. सुपरनॅचुरल डोर म्हळ्यार अस्वाभावीक, स्वाभावीक बागील न्ही तें, स्वाभावीक दार न्ही तें सुपरनॅचुरल व्हडलें दार उक्तेता. तें बावार्थता द्वारे तूं बावार्थान विधेयपण दाखयतना तूं बावार्थ आसल्यार देवाक खाल जाताय, ताणें सांगिल्लें तूं करताय, हेरांच्या गरजांक तूं पावताय बावार्थ आसल्यार. आनी तूं हेरांक खाल जाता तुजो बावार्थ घट जाता. बावार्थ घट जाता आनी तूं खाल जाताय देवाचो मंदामेंत. हेरां खातीर माग, हेरांक कुमके साथ दी, तुजें घर भरलां, हेरांचें हांव कुमक तांकां पावय म्हणलें तूं आयकताय. देखून तें देवाक खुशी जाता तुवें हेरांच्या गरजांक पावताना. आनी तसलें मागणें तुज्या गरजांक मागतना, हेरांच्या गरजांक चड मागतना, हेरांच्या गरजांक तूं पावतना तुजें मागणें बळादीक जाता, तुजें मागणें पावरफूल जाता, तुका देव बुजयता, तुका देव बळादीक करता. तसलें मागणें तुजें जाता. आनी देवाच्या आजारपणाचें मागणें म्हणटाना तुजें न्ही, देवाच्या आजारपणान बळादीक जावचें मागणें. तुज्या उतरांनी बळादीक न्ही, तुज्या लांब मागण्यांनी, तुवें दिमी गेल्ल्या वरवीं न्ही, देवाच्या आजारपणान तुज्या मागणें बळादीक जाता. हेरांच्या गरजांक तुका देवान मस्त फुलनेस ऑफ ब्लेसिंगां दिली. यू आर थ्रायवींग वीथ गूड थिंग्स, यू आर थ्रायवींग वीथ रिसोर्सीस, यू आर थ्रायवींग वीथ मनी. तुजे कडेन थ्रायव जाता, बरोवन अमतता आनी आशिर्वादांचो वळो तुजे थंय पावता. आतां हेरांच्या गरजांक तूं पावतना तुजें मागणें बळादीक जाता. हें मदर तेरेसान केल्लें, हें आसीच्या सान फ्रांसिसान केल्लें, हें सांत आंतोनीन केल्लें. तें बळादीक तें म्हणल्यार जेजूचें आजारपण हेरांच्या गरजां खातीर पावतलें तें. तशें करून तुका आनी म्हाका देव कृपा दिवन दी. आमेन.